ह्या इलेक्शन डिकेडान तुमी ना, सो ह्या 10 वर्सान दीपक ढवळीकर खंय आशिल्ले, कितें करता, असो एक कॉमन प्रश्न म्हळ्यार. हांव काम करीत आसा. हांव 2017 जरी डिफीट जालो जाल्यार 2019 हांवें शिरोड्या लढयलो, 60-70 मतांनी हांव हरलो. आनी 2019 शिरोड्या जातकीर 2022 परत पिरोळ लढयलो, तो बी 100-150 मतांनी फरक पडलो. सो आमचें जे कार्य आसा, समाजान जे कार्य आमी करता, पयलीं पसून करीत आयिल्ले आसा, आमी जेन्ना पॉलिटिक्सान नाशिल्ले तें कार्य आमचें चालूच आसा. आतां हांव आठवड्यांतल्यान एकदां तरी 2 तरी पिरोळा वता. खंयचे वर्धापन दीस आसता, कोणाचे बर्थडे आसता, कोणाचे वेडिंग आसता, सगळ्या आमंत्रण आसता, आमी वता. शिरोड्या वता, पिरोळाकूय वता, फोंड्याक वता, आनी लोकां आमी मेळत आसा. लोकसंपर्क आमी तोडूं ना. जरी पळयत घरा कडेन बसलो आसत किंवा ऑफिसांत बसलो आसत, लोकसंपर्क तोडूं ना. आनी पयलीं बसून आमची संवय आसा, धंदो आनी राजकारण आमी बरोबर घेवन वता. आनी त्या खातीर आमकां टायम कसो वता तें अजून कळना. सो अजूनय तुमचो सोशल वर्क कितें आहा तो चालूच आसा? चालूच आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.